Zechariah Chapter 13. त्या दिसा दाविदाच्या घराण्या खातीर आनी जेरुजल्यांत रावतल्यां खातीर एक झर फुट्टली आनी तांकां तांच्या पातकांतली आनी मेळ्ळेपणांतली नितोळ कोत्तली. त्या दिसा उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर, कुड्ड्या देवांची नांवां देसांतलीं हांव चिरून उडयतलों आनी कोणांनी केन्नाच तांचो उगडास कोचचो ना. तशेंच प्रवाद्यांक देसांतले भायर उडोवन आनी मेळ्ळें मन देसांतलें पुसून काडून हांव देस मुक्त मेकलो कोत्तलों. आनी कोणूय अजून बाकीत करीत तर ताचो खाशा आवय बापूय ताका म्हणटलो, तूं जिवो उठचो न्हय, कित्याक सर्वेस्पराच्या नांवान तूं फोटी सांगताय. आनी तो बाकीत कोत्ता आसतनाच ताचो खाशा आवय बापूय ताका आसपास तोपून उडयतलो. त्या दिसा प्रवादी संदेश दितना आपलीं दर्शनां सांगूंक लोचतले आनी लोकांक फटोवच्या मनान ते केंसांचें आवरण घालचे नात. ताचे बदलेक ते मन म्हणटले, हांव प्रवादी न्हय, हांव फकत एक शेतकामती. भुरग्यापणांतल्यान जमनींतलें हांवें पीक काडल्या. आनी कोणूय ताका विचारीत जाल्यार तुज्या ओड्ड्यार हे गावे खंयचे तर तो असो जबाब दितलो, म्हज्या इश्टांगेर गेल्लों तेन्ना तांणी हे गावे म्हाका केल्यात. तोर्सादी उलो मारप. नवी पर्जा. जागी जा तोर्सादी, म्हज्या गोंवल्याचेर हाड, म्हज्या बागाक आसा त्या मनशा आड. उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. गोंवल्याक मार घाल, शेळ्यांची दुस्पट कर, आनी हांव ल्हाना धाकट्यां आड म्हजो हात उबारतलों. आख्ख्या देसांत अशें घडटलें, उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. 3 वाट्यांतल्या दोनांचो नाश जातलो, तांकां जिवेशी मारतले आनी तिसरो वांटो जिवो उरतलो. आनी हो तिसरो वांटो हांव उज्यांतल्यान व्हरतलों. रुपें नितोळ कोत्तात तशें तांकां नितोळ कोत्तलों आनी भांगर तोपासतात तशें तांकां तोपासून काडटलों. तीं म्हज्या नांवाक उलो मारतलीं आनी हांव तांकां जाप दितलों. हांव म्हणटलों, ही म्हजी पर्जा, आनी तीं म्हणटलीं, सर्वेस्पर आमचो देव. देवाचें उतर हें.